रीड क्लासिक्स गोयचे फेवरेट आमचे सगळ्यांचे फेवरेट रेस्टॉरंट सर. हय. तुम्ही ते उबे केले तेजे स्ट्रगल्स कितें असले किंवा तुम्ही कशे कश्ट पडले या बिझनेसा बद्दल आमकां आयकपाक जाय आनी युथांनी कशे बिझनेसान सरचे आनी कित्याक सरचे हें सगळें समजून घेवपाक जाय सर. तर सुरवातीक न्ही तुमकां अशें कित्याक दिसलें की तुमी रेस्टॉरंट ओपन करपाक जाय म्हणून सुरवातीक आनी केन्ना केल्लें सर? हांव गांवांत कोंकळीचो. आमी बरे भुरगेपणाक म्हणजे आमचे घराणीच फ्रीडम फायटर. आमचो भाव आझाद गोमंतक दळांत आहलो, आमी आहले आनी आमकां खूब पिडापीड दिली गव्हर्मेंटान पुर्तुगेज. आनी म्हाका शिक्षण तितूंत तितलें मेळना, शिक्षणाक टायम मेळना. जेन्ना म्हाका शिकप घेवपा जाय तेन्ना 12-13 वर्सां भितर म्हजो बापूय मेलो. आमी 5-6 जाण भावंडां. पूण खूब त्रास जाले. पूण घरा आमचे कितें बारीक बारीक आसलें तेजेर आमी हें करी. पूण कितें जालें म्हाका दिसलें आनीक हें जालें, भावान म्हजे सांगलें धाकल्या एक रेस्टॉरंट आहा पणजे, तूं तें चलोवंक शकता. कित्याक हांव मातसो हें जालो टेन्शन कितें म्हणजे तेन्ना एज कितली जाली तुमची? म्हजी तेन्ना 36. 36. तेन्ना म्हणटरी तूं करूं शकता, पळया म्हणलें. जेन्ना हांव पणजे येवन तें म्हाका तेणी दाखयलें आनी तें हांवें घेतलें तेन्ना पळयलें जाल्यार तितूंत भितर सरपाक मनीस कोण तयार नासले. इतले परिस्थिती बिकट आहली, सामकी बिकट म्हणल्यार साम बिकट. म्हणजे अशें कितें आहा, एक हेंचे रेस्टॉरंटा वयतलो बरें दिसोन वचों, ती पद्दत त्या टायमार ती नासली. आनी जेन्ना हांवें हातीन घेयलें आनी स्वता सिंगल मॅन आनी कांयच ना, कणय ना, फकत भावान बोट दाखयलां. फुडलीं कितें करपा तें हांवें केलां. म्हणटरी तेन्ना गेलो कडेन हांवें मातशें सम्राटचें करून स्टार्टय केलें. स्टार्ट केल्यार खूब थिंगा जटी हें आहलें तें करून करून पयले जे रेस्टॉरंट पणजे अजून तें आसता रीच काफे रीच तेन्ना हें केलें. जेन्ना म्हाका कोण कोण मेळ्ळे, अरे आनी ते म्हाका दाद म्हणटा, नांव रोहिदास. दाद हें तुगे जमचें ना, तूं 4 म्हयन्यान भितर सोडून वतलो. कित्याक म्हणटा म्हणलें दोग मनीस पयले चयले पळोवन गेले आनी 3 म्हयन्यान पळयले म्हूण. कित्याक तीं गिरायक जायना, हें ना तें ना. आनी तेजे फुडें आमचे फुडें सामके नाना तरेचे हे तरेचे हें आहले, जायत तरेन तुका आनी सांगना तें कितें म्हणटा. हय तसले सामके म्हजे ओपोजीट. आनी एक थिंग हॉटेल आहलें अशें जायत भानगड जाय आनी त्या सायडीन लोक 12-1-2 लोगून वचोन त्या वाटेन बी चली तरी येयच नासले त्या वाटेन, कळना. म्हणटरीच हांवें म्हळें बरें पळया करया. तें जातरीच एक म्हाका मरे फ्रेंड मेळ्ळो, तो जाय कॅथलीक म्हळ्यार आमगेले ते हिंदूच, ते पुर्तुगालासान येयलो न्हू ते गोंयचेच आमचे. आतां तें हेजे प्रमाण ते जाले पूण कॅथलीक, पूण आमचे ते गुदीन उटूश गुदीन म्हूण जासीत गुदीन. तो असो येयलो आनी पळयलो तूं हिंचो कितें म्हजे कडेन इन्क्वायरी केलो. बरो सॉलीड आहलो. हांव म्हळें कुंकळेचो मरिडा कुंकळी अशें. आनी तो लँड सर्वे कामां आहलो. आतां तेगे आनी म्हगेली मातशी हें जालें आनी तो एक फावटी केन्नाय अशें करूं जाय तशें करूं जाय म्हूण तो आयडिया दिवप. पूण पयशे म्हगे कितें करून तें करपा तें हांव करी. इतले भितर कितें जालें, जेन्ना बायले हांवें पणजे हाडली तेन्ना हाडली म्हळ्यार रेस्टॉरंट पयलीं हांवें जेवण तयार केलें नासलें 1 वर्स भितर. मागीर बायल येयली आनी बायले कडेन हांवें मसालो बिसालो म्हूण तो काडून शिकयत गेलो आनी तो मसालो हांवें यूज केलो थिंगा. आनी मागीर कुकांक आमगे बायलेन कितें मसालो दिल्लो तो दाखयलो आनी ते हेजेर कूक मागीर हें जालें. पूण म्हाका हें जाता पसून 82 लोगून 76 ते 82 लोगून खूब त्रास जाले म्हाका. 5-6 वर्सां. आनी तेन्ना भुरगे म्हजे ल्हान, एकलो आहलो 4थेक, एकलो आहलो दुसरे एकलो आहलो 7वेक असले 3 जाण भुरगे म्हणजे. मॅनेज काय करताले तेन्ना? ना तेन्ना स्टाफ कमी म्हजे कडेन. एक वेटर आहलो आनी एक कूक आनी एक हेल्पर म्हणटा अशें आहलें. म्हणटरी जालें करता करता तितूंत मागीर आनी एक म्हाका फ्रेंड मेळ्ळो एंटनी जॉर्ज म्हूण.
तेगे आनी म्हजे बरें पडों लागलें. तोवूय बारीक बारीक आयडियार सांगो लागलो आनी आमचें तें हळू हळू हांवें वर्सां वर्स कितेंय तरी करून तें कितें काम करप आनी कितें करप तें खूब मॉडर्न बिडर्न साम मॉडर्न तितून भितर कोण सरना आहलो. ते मी आयडियार दिली, पयशे हांवें मोडले, हांव हळू हळू करूंक लागलो. तितू सांगतो का जायते आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट बिरवंट कोण सस्पेंड जाले, कोण आनी पुलीस डिपार्टमेंट चडच खूब सस्पेंड जायी, कोण PI, कोण DSP, कोण सब इन्स्पेक्टर, कोण पुलीस, आनी ते फायनली म्हजे वयलें पावो. कोणूय तुमकां आतां सांगतूक जाल्यार सांगता, उल्हास देसाय म्हण एक रमाकांत देसाय अजूनय आहा, ती हिस्ट्री सांगतले. मुगे काटाकूट न्हू, व्हडली न्हू तें, तरी आसतना तांकां कशें दिवपा तें हांव दी, म्हाका खूब त्रास जायी, कोण पयशे दिला दी, ना दी. पूण मेजॉरिटी जे पुलीस आनी गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे म्हजे बोले आसताले. आनी हांव मॅनेज तशें करी. आनी आमगे कितें 2 बाटल्यो 3 बाटल्यो ड्रिंक आनी त्या भशेन थोडे उदार करताले आनी अशें जालें. सर मात तुम्ही उदारी दिताले पळय, तुमकां मागीर त्रास कितें जायना? खूब जाले. हांव बिल दिवपा आहल्यार तेंका म्हाका बील तेंगेलें हें जायी, पूण ते म्हाका थोडे भर समजून घेयी आनी हांव तें करी, कळना. पूण त्रास खूब जाले. सर अशें मात तुमी ते हें केलेलें पळय, तुमच्या बर्थडेचा कितें बील बूक जळयल्लो, ते कशें हय बर्थडे दिसा कितें जालां, त्याच दिवपा आहा न्हू, तूं समज दिवपा आनी कोण हांव दिवपा, सगळे वळखीचे सगळे आमगे ते फॅमिली अशें जालें ना सारकें. तेंच्या सगळ्यांक नांव गायली, हो अमकें दिवपा आहा, तो तमकें दिवपा आहा. आतां तेंका तें दिसूं दी आनी दीत जाल्यार दिवं दी म्हाका. तरी आसतना 1 म्हयनो जालो कोणें कांय वासूस केलो ना. आनी जालें इतलें. तो आमगे ते संडे ते तुगे दिताय काय पावलो आनी चलता. आनी एक दीस हांवें डिसिजन घेयलें, 17 ऑक्टोबर म्हज्या बर्थडे दिसा, आनी तो लॉंग बूक पिनलो हांवें, कळ्ळें. टोटल उदारी कितली जाली सर? टोटल ती उदार म्हणजे अशी, थोडी उदारी, थोडी दुसऱ्या कडच्यान घेवन पयशे दिल्ले. एक म्हजे कडेन लुईस आफोस आहलो, तेजे भाव भायर आसताले, तो हेड लँड सर्वे आहलो. केन्नाय कणे मागले आपणा 2000 घे, कणे 5000 दी. कोण भायर लागून गेलाय म्हजे कडेन पयशे घेवन, तो रुजाल्यो म्हणटा एक वेर्णेचो, सांगतो का, पयशे नाय, हे नाय, ते येयलो. हांव मागीर ते लुईस सांगप म्हाका हे पयशे दी. कणा रे ते तूं कित्याक पडला दी. मागीर हांवें दिवप, तेंका दिवप. थोड्यांक दिले, थोड्यांक दिले नाय. पूण ते अशें करून आनी मागीर कितें जालां, तूं मागो येयलो, तूं मागो येतरीच ते 2 रुपये 4 रुपये हांव पिकनी बरी, ते हांवें विड्रॉ करून लागून हांवें ते फारीक केलाय. मागीर तुवें थोड्यांक दिलाय, थोड्यांक दिलें नाय, तशें तें केलां. तितली खूब गरज केलां, कळ्ळें. आनीक तेमी म्हाका समजून घेयला, कोणा कडेन हांवें मागोन दुसऱ्याक दिला तेमी समजून घेयला. पूण लोकांक बंद केली. मागीर धरलें सगळें पिनून उडयलें, कळ्ळें. पिनून उडयलें आनी हांवें निश्चय केलो हेजे मुखार आनी उदार दिवची ना, कळना. हय, तेजे म्हणलें आनी जालें. मागीर तितून मदें आमचे खास कोण हांवें ते कितें करी ते पडे हांडी पयशे, कळना. आनी थिंगसान 82 जातरीच तेन्ना सावन हांव हळू हळू तो आज हांव हे हेजेर तेमचेर पावला, कळना तुका. हय. मागीर बाकीची रेस्टॉरंट्स केन्ना ओपन जाली, कशें कितें जाली? ते म्हजे आतां 1976 9 जुलय की काफे रीच. तेजे फाटल्यान 2002 काफे रीच क्लासीक 18 जून रोड. तेजे फाटल्यान 2014 तुजे आमचे रीच क्लासीक पाटो. तेजे फाटल्यान 16 मॉल दे गोवा. तेजे फाटल्यान 18 जिमखाना. आनी मागीर 18-21 मागीर हिंगा तुझ्या मारगांव. पयलीं एक्चुअली रेस्टॉरंटा कमी आसताली सर, तुमकां पयलीं स्कोप आसला. आतां रेस्टॉरंटा खूब जाला सर. तुमी कॉम्पिटिशनाक कळ्ळें कितें पळयता? ना बिलकुल ना. हे म्हजेंय ना, म्हगे चल्याचेंय ना. आमकां खंय दिसलें घालपाचें आमी घालप आनी आमी आमगे पद्दतीन आमी करप. आमी दुसरी कोण हिंगा घालता, आमकां ते कोण घालता, तेजेर आमकां कांयच ना. तेजेर ते चिंतपूच न्हू, हांवेंच न्हू, कोणेंय चिंतप न्हू,
अरे तो म्हाका कॉम्पिटिशन करता कितें आपूण तेका कॉम्पिटिशन करतलो तो आनी म्हाका दिसना वयर सरोंक पावना कळना आनी हे कॉम्पिटिशन उतर म्हजे आनी म्हगे फॅमिली मध्ये कोणा कडेन ना बरोबर हय सर ऍक्च्युअली एक माइंडसेट लागतं सर बिझनेसा खातीर सर तुमचो कसो कितें माइंडसेट आसलो तेन्ना की आपण इतलो ग्रो करतलो तुमकां खबर आसलें पयलीं की आपण इतलें ना घालतलो बिलकुल ना बिलकुल ना बिलकुल ना हांवें केलें कित तरी म्हाका लागोन म्हगे फॅमिली लागोन सॅक्रिफायस करतलो कितें करून म्हजो फुडार हें करतलो म्हगे भुरग्यांक शिकयतलो आनी हें करतलो तितली म्हजी हें आसलें म्हणल्यार सर तुमी ऍक्च्युली जॉबाक कित्याक वचोन तेन्ना तुमकां जॉबाक जॉबा ना जॉबा म्हगे शिक्षणय कमी आसलें एक जालें आनीक म्हाका जॉबा हें नासलें कळना तुका हय हय ना तें ना म्हणजे मी पयलींसून बिझनेस करतलो स्वताचो वेवसाय करतलो अशें कितें तकलेन आसलें तुमच्या ना ना ते अकस्मात हे भावान म्हणलो म्हणून आमगे पयलीं ट्रक बी आसले पूण ते लॉसान आयले कांवरी बी ट्रक चला लॉसान आयले आनी सामकें हें जालें तेन्ना न्हू 61, 62, 65, 68 तेन्ना अशें तेन्ना न्हू हे रॉड बी सगळे बाद आसले आनी हे ट्रक आमचो कांवऱ्या टू सावड्डी चलो आनी ट्रकाक कितें जालें रात दीस मेनपट्टी वचप पट्टी वचप 2 दीस बंद उरप बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आहात त्यो आमची निशाण आहली एक आनी विनो एक आहली विनो म्हणटा ती आमी भाड्याक घेतली निशाण आमची स्वता आहली पूण तुका सांगता पेजे पावयले म्हणजे सामके लॉस आमी न्हू त्या टायमार जायते मनीस लॉस आमी कोंकळे खूब जाण ट्रक बिरक आसले कळना अशें ते तो धंदो आमकां जमलो ना आनीक तें घडना आनी ते लॉसान गेले थोड्या जाण अशें म्हणटात की बिझनेसान वास्तुशास्त्र आसप इज खूब इम्पॉर्टंट जाल्यार बिझनेस बरो चलना किंवा तसो मायंडसेटूच आसपाक जाय तुमचें कशें कितें आसलें ना ते आमी चिंतनाय पूण कितें आहा पद्दती प्रमाणे म्हणजे लोकां हेजे प्रमाणे वास्तुशास्त्र आसल्यार बरें अशें म्हणून आमचें त्या मनाक गेला कडेन ना ते आमच्यान काडूंक जायना त्या प्रमाणे अरे टूक करून आपटलो तें केलें ना आपटलो हांव अशें जावंक शकता म्हणटरीत तें कितें आसा तें आमची धर्मा आमची हितू प्रमाणे जावं बिझनेसा प्रमाणे तें करचेंच पडटा कळना आपल्या लागोन दुसऱ्या पाड घालून न्हू आपल्या लागोन कितें तरी हें करचें पडटा आतांच्या हितून यूथ खुबशे जाण आतां गव्हर्मेंट जॉबूच जाय जॉब पळयतात सर कित्या खातीर पळोवचे सर किंवा कित्याक वयचे न्हू जॉबांनी सुद्दां पळय जॉब कितले आसतले गोंयांक जावं आख्ख्या हिंदुस्थानाक कितले आसतले जॉब मनीस आसा तितली जॉब नाय बरोबर कितें बरें आतां शेतां आमची तूं पळय तूं मुगे गांवां कुंकळी बी घेवन गेलो जाल्यार आमी शेत रोय पयलीं खूब ते शेत मळबा पळयताय कोणाक अशें करून घाम काडपाक हें ना बरें घाम काडपा ना म्हणल्यार पयलीं कित्याक काडी तुका सांगता आमची गांवांक मोठी मोठ्यो कॅथलीक बायलो आमचे व्हडल्यो हे तेंचे बरी हें आसले कडेन शेत उंचे गेले रोयले शिवाय हें करना आसली शेत भात रोयी काणगां रोयी तुगेली मिरसांग रोयी म्हणजे जाणाकले हावपा तितली पूण मिरसांग आमगे गांवां रोयी कळ्ळें तें गेलें आतां तें आतां मळबा चयता शेतां कळना तें जर आज जर आसली आमी खूब आमकां फायदो आसतालो कळना आमकां पळय गांवां आमची शेत आसलें त्या टायमार समज दुकानार वचोन तांदूळ हाडलो ह्यो भिकमाक म्हणा दुकानार वचोन तांदूळ हाडलो जाल्यार भिकमाक मरे दुकानार तांदूळ आनी येता आमगे तें उकडी शीत आनी तशें ते म्हणजे एक तरेन ते हें आसलें कळना आनी आमी म्हणटा सारके शेतकारच न्हू सगळे कुंकळ काणकोण ही सायड म्हणटी हय जॉबाक आसले आमगे मनीस पूण शेतांक आनी तेन्ना कितें आसलें सगळीं कुटुंब एकठांय रावप तेवूय सांगता तुका त्या हेजेरूय तें शेत करपाक हातभार लागप कळना समज एक सून म्हण हाडली एक भावा बायल आहा एक भाव आहा एक आनी कोण आहा अशें करून तेंकां तें हें नासलें हें आमची कायदो हें आमी करूंकूच जाय प्रत्येक लोक शेतां बितां वचप कळना आज शेतान खूब कमी वयता स्पेशली गोंयचे लोक स्पेशली कमी वयता म्हणटा शेत कमी सामकें कमी कांयच ना तूं आमगे ते साश्टी सायड गेलो जाल्यार नाच तें ना कितें आज तांकां थोड्यां लज दिसता कळना पूण ते लज दिसपाक काम न्हू ते तुगे ओन धंदो तो कितें तुजो ओन न्हू
तुका अभिमान असो जाय मुगेलें हांवें केलां हांवें शेत रोयलां हांवें जे जोत कसलां अशें एक अभिमान प्रत्येक मनशान दिसलें जाल्यार ती काम जाता. निमताने कित्याक बिझनेस करचो असो प्रश्न केलो म्हणजे युथांनी कित्याक करचो तो सांगता तुका. युथाक जर जॉब मेळना जाल्यार कितें कित तरी शेताच्या भितर स्वता आसता जाल्यार कित्याक करचें न्हू. तूं जर जॉब मेळना तूं बेकार भोंवत रावतलो वादीपण करून रावतलो त्या परस कितें शेत जावं आनी कितें तुगे हें आसता जाल्यार तुवें तें करूंकूच जाय. कळना तूं घरा कडेन कोण दिवपाना गव्हर्मेंट दिवपाना आनी कोणूय दिवपाना. फाल्यां आवय बापूय बेजार जातली हो म्हजो वाळे चेडो असो गांवार भोंवता येता फुकट जेयता. कळ्ळां तें भुरग्यांनी चिंतूंक जाय बाबा आपूण कितें हातभार लायतलो बापायक. समज बापूय तुजो शेतकारी हांव येता हांव बाबा तुज्या बारार तूं वचोन एक मॅट्रीक जाल्लो तूं आपणाक क्लार्कास जॉब मेळटलो म्हूण चिंतूंक जायना. कळना आतां व्हडले BA BCom जाल्ले फुकट आहाय बेश्टे आहाय बडे भोंवताय कोण जीव दिता कोण आनी कितें जाता. कळ्ळें. आनीक तुका सांगता हिंगात न्हू आमच्या गांवांक सगल्या कितले जाण आतां भायर वयताय कोण इंग्लंडा वयताय कोण आनी खंय वयताय कारण जॉब ना न्हू तांकां जाय तसलो जॉब मेळना वयताय म्हणटा तो जॉब मेळना म्हणटा ते शेतां वचो सोदनाय वो आनी कितें बापायलो धंदो आसतो करूं सोदनाय. कळना. समज इनकेस कोणाचो धंदोच ना आनी स्वता जर करपाक सोदता भुरगो तेणी कशें कितें करचें. पळय धंदो करूंक गव्हर्मेंटा कडेन जायती स्किमा आहाय दिता पूण ती तुवें करेज घेवन ती करूंक जाय. समज एक गव्हर्मेंटान तुका एक लोन दिलो तो लोन दिन तुवें फल्ग मारूंक जायना. तो लोन घेवन तुवें तें वाडोवपाक तुवें हिम्मत करूंक जाय आनी जाता जाल्यार तो लोन पे करूंक जायो. तो पे केल्यार तुका तो आनी लोन दितलो तेजेर तुगेलो धंदो वाडटलो. जर तर पयलींच तूं लोन घेवन फल्ग मारता 3 रुपये जोडटा आनी 5 रुपये मोडटा जाल्यार तेजें दूख. हेजेर विचारपाक जालें की तुमची सेविंग सिस्टम कशी जाली की तुमी आतां कशें मोस्टली भुरगे केले जोडटा तेज्या 80% कपड्यांचेर गाडयांचेर अशें मोडटात मोडटाय मागीर कशें जातलें सांग पळया. कशें कितें तुमची सेविंग सिस्टम कशी कितें तशें आमचें कितें आहा पळय आतां आमी इतल्यान जालें इतलो धंदो जालो खूब जालें आमच्यान आतां मर्सिडीस गाडी घेता BMW गाडी घेवं आता ओडी गाडी घेवं आता खूब घेवं आता कितें पूण ते गाडी घेवप पूण तें हें न्हू इन्वेस्टमेंट न्हू. तें गाडी घेवप म्हळ्यार तुगे वेस्ट उडोवप पयशे तुगे त्या वाटेन दुसरे वाटेन धंदो वयर चडपाचो तो तूं तो लोन काडटे गाडी घेता व्हडल्यो त्या परस गाडी पराक गाडी तुका जाय न्हू गाडी घे पूण तेका लिमीट दवरून तूं गाडी घे. बेश्टीत 1 करोडाची 80 लाखाची गाडी घे म्हूण तुका कोणी सांगलें ना तुगे हें आसतलां. आतां तुज्या कडेन भरपूर आसा तूं घे तें आमकां पडना पूण तुगे धंदो हें तें आसा धंदो तुका चलोवंक जायो. म्हगे धंदो हांव तो 1 करोडा गाडी घेता आनी तेजी जर कितें लोन काडलें जाल्यार तो लोन फारीक जायना निमाण ती गाडी ओडून वतली. म्हणजे त्या खातीर तुवें सिद्धांत तुवें तुजे पांया कडेन पळोवनूच पांय फुडें घालूंक जाय. कितें बेश्टेच हांव धंदोकार आनी धंदोकार म्हणटा तूं कोण बँक बीक लागीं घेता यो 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 कितें जाय तो लोन तुका दिता म्हणटा इजी म्हणटाय. म्हजे कडेन तितली जाण येताय पूण तेजो अर्थ तस न्हू. तूं कितें घेवप आनी कशी फल्ग मारप आनी तेजें हें वगडावप तेन्नाच तूं तो धंदो काबार जाता. सर तुमी आतां एक्चुअली तुमी ग्राउंड टुवर्ड आसा सर तुमी सिंपल रावता सिंपल लायफस्टायल तुमची आसा सर पण आतां बाकी थोडे लोक हांवें अशें पळयलां जे बिझनेस करतात बारीकसो बिझनेस करतात पण अशें व्हडले व्हडले खूब कितें कितें नखरे करप किंवा एक्स्ट्रा दाखवप आपूण आहा तें आपणा कडेन आपणाक व्हडी गाडी आहा आपणाक म्हणटा पळय मरे पे 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 हांवें गाडी घेयला पे तें तेका बिझनेस म्हणनाय तेका व्हडीक म्हणटाय. आनी इगो तांकां इगो म्हणटा आहा तो इगो उरोंक जायना मनशाक. आपूण सिंपल मनीस तूं करूंक अध्यापे बिपे सारके आतां ते तुका पळय सादे मनीस ते नाजाल्यार सिंपल नासले. बरोबर सामकें. हय तुमी एक्चुअली इगोचो उल्लेख केलो सर तुमी इगो एक्चुअली कसो तुमी कंट्रोल केलो की त्या टायमार एक इगो येतात न्हू. ना ना हें आमगे सैरीकच ना आमगे इगो कडेन आमगे फॅमिलीकच ना. फॅमिलीक ना तुका सांगता मुगे चलो व्हडलो तो असो तेणें म्हजे आतां तो जॉबाक गेल्लो पयलीं झेंपे आहलो तो मागीर शेजाक गेलो आतां वेदांता तेणें केन्नाय फावोर म्हणटा म्हाका लायलो ना.
तो स्वता हेजेर तो शिकप हांवें दिला हा. तें बरें आहा पूण जेन्ना तो मोटरसायकली लागून लायसन्स काडटना म्हज्यार जायते इन्स्पेक्टर हे ते वळख्याला सांगो रे म्हळ्यार ना म्हणप तेणें स्वता वचोन काडला गाडये लायसन्स स्वता वचोन काडला. आनी एक खबर सांग तुका तो जेन्ना धेप्यां आहलो एडीपी मॅनेजर आहलो ती शेजांक जॉब येयलो शेजांत जॉब येतरीच शेजांत तेन्ना उद्योग मंत्री लुईजीन फालेर तो आमगे सामको घरांतलो आनी ताका सहज म्हणलें ना आपणान हिंगा एप्लाय केलो आपण इंटरव्यू या हांव लुईजना सांगो नाका नाका म्हणपा लागलो. सत परिस्थिती सांग तुका नाका आपणा फावोर नाका आपूण जर सिलेक्ट जालो वयतलो ना जाल्यार हो जॉब अशें म्हणपाक भुरग्याक नाय बाबा तुवें फावोर मागोंक जायो तुवें पयशे दिवंक जाय म्हाका तुवें जॉब दिवंक जाय हे आतां चल्लां. इतलो पयसो आसतना सुद्दां एक अशें करप अशें पळय आतां तुका तुगेले पोळ्या ते हिंगा लागून म्हजे बोले भरपूर लोक येवपी आनी पयलीं देवा कृपेन कोणा कडेन फावोर मागल्यार कितें जायी पूण आज लोक म्हाका दिसता फावोर मागलो म्हणल्यार म्हजी चूक कित्याक फावोर मागून एक भुरग्यां हांवें कामां लायलो आतां ते मागे त्या टायमार जालें तें जालें तें हांव रे चूक मागता. खूब जाणां अशें आमगे सारदीन जावं लुईजीन जावं दोतोरवेली जावं मागला आमच्या तेंपार पूण म्हाका आतां अशें दिसता जाण तूं फावोर मागप लागून म्हळ्यार एक तिसरी मनशाचेर हांवें अन्याय केलो काय दिसता म्हाका. बरोबर कळना कळ्ळें आतां म्हजे बोले कितली आसतली म्हज्या कडेन कॉल दिला कडेन आपूण 25 लाख दिता तूं कोणें मातशें तो म्हाका जॉब दिवंक लाय आनी तूं कोण सांगला ना ते घेताय न्हू घेतायच बोले ओनली. ही खरी परिस्थिती पयशे घेवन येताय तूं हें कर पूण हें म्हणलें लायफाक ना हांव 48 वर्सां जालीं म्हणलें पणजे येयलां आनी हें केन्नाय जावचें ना म्हणजे बरें तूं येयला चाव मार कितें मगे हा आनी वचतलो हें सांगलाय पूण हें ना. आनी आतां हांव सोंपेपणी फावोर मागोंक सोदना हांव फकत सांगता अरे बाबा तेगे इंटरव्यू हांव तेजे अन्याय जावंक जायना हें आतां म्हाका मुगे भशेन प्रॅक्टिकल मुगे हें म्हाका खाता कित्याक मुगेलो सोयरो आनी हें तें तूं तेका फाटीं उडय आनी हेका काड ओल्ड म्हळ्यार म्हाका पाता कशें दिसता म्हाका म्हजें नाका हांव अशें म्हाका दिसता. आमी मागताय कोणा कडेन पूण कशें जाता जाल्यार तेगे पळय हांव आतां एक 10 मार्क पडपा आहाय तितून जर 2 मार्क पडले आनी एकले 8 पडलाय 2 मार्कां हांवें घाट म्हळ्यार हें न्हू रॉंग न्हू तें बरोबर ते तरेन म्हाका आतां दिसता. पयलीं हांवें मागलां खूब जाण मागोन व्हडले जाले डायरेक्टर जावन रिटायर जावन गेले आनी त्या टायमार कितें जाय जाण तूं सांग तुका ते आमगे मंत्री बिंत्री आहले ते कितें सांगलें न्हू अरे जात ते मुगे गांवचो आहा मरे अशें म्हूण केन्नाय म्हणलें ना अंडी पळया पूण आज चल जाल्यार मुगे गांवचो म्हणटाय मुगे शेजारी म्हणटाय मुगे हें म्हणटाय कितें एका कितें हें वोटींग कळना. तूं सांग म्हाका एक मंत्री जाता मंत्री म्हणटकीर आख्ख्या गोंयचो MLA म्हणल्यार आख्खे कॉन्स्टिट्युशनतलो जेन्ना जेन्ना जॉब येताय तेन्ना म्हजी हेजे प्रमाणे मेरीट प्रमाणे जावपा जाय सामकें कळना. ते ना ते आतां बिलकुल ना कळना ते मेरीट म्हण ते ना आनी तेका लागोन इंडियेची आमकां चड पाड पडला. मेरीट ज्या दीस जातली तेन्ना इंडिये हात दिवपाक कोणाच्यान जावची ना कळना. आनी पळय आतां एक इंजिनियर PWD आनीक घे वयता इंजिनियर आनी हो सामको काटार पास जाला कडेन आनी तो मुगे सोयरो आनी तूं बोर्ड हायेस्ट मार्क हें दिन पास जाला कडेन हांव तेका फावर मारता ते कोण पयशे दिताय आनी मुगे भुरगे घालताय. आतां ते पळय पूल बील मोडटाय ते हेका लागोन कित्याक मुगे भुरग्याक सारकी नॉलेज ना न्हू सामकें त्या खातीर बरें शिकले आनी मेरीट प्रमाण जर जालें जायत हे पूल आनी कितें जातें कितें वांकडी जातें जावचें ना कित्याक जी सुबेज नॉलेज आहा तांकां सुबेज कळटा न्हू कितें जालां कितें जातलें तें अर्दकुडी करून जायना तें कळ्ळें. तशें म्हाका आतां दिसता पयलीं म्हाका दिसना आहलें एक 15-20-30 वर्सां फाटीं हे मुगे भुरग्याक घालतो आनी तेमी केन्नाय म्हणना जावं सार्दीन जावं लुईजीन जावं दोतोरवेली जावं हेमी केन्नाय म्हणना अरे मुगे गांवचो भुरगो आहा म्हूण केन्नाय म्हणना तेमी सांगलें बरें तुगे मरे तो आंगेलो मरे तो म्हणप तेमी पळय
हांगेलो मरे हे उतर आहले तेन्ना आनी ते बरी जायी दोतोर हांगा हो बाबू नायकान लागून जायते हें केलां कामां मुगे तेन्ना अशें करून. पूण आज म्हाका फावोर लागून मागोंक म्हाका हें दिसता, फावोर मागोन एक दुसऱ्याक गायलो आनी बरो भुरगो जर भायर पडलो ते आमकां पातळ घाता. हें म्हजें मत हांव म्हजें. आतां लोक कितें ते चिंतू कळना कळ्ळें अशें. सर आनी अशें दिसता हेरूच कनेक्ट करूंक सोदता, जेन्ना मनशा कडेन पयशे नासता पळय तेन्ना कोण येना सर शेजाऱ्या कोण बगले ना आनी मागीर येता सर तेन्ना त्या लोकांक कशें आमी कनेक्ट करप. पळय आतां सांगता तुका हांव आमकां घडलें तें आमचे जेन्ना बरें आहले तेन्ना सगळे बरें आहले, जेन्ना आहले तेन्ना कोणूच ना कळ्ळें. आनी जाप दिला लागून आयकना आहल्या भशेन वचप. ते मनीस म्हजे पयले हिंग येयल्ले तांकां इतलो हांव ट्रिटमेंट दिला आनी दीत रावतलो. ट्रिटमेंट तुमचो खंयच्या प्रकारचो आसता सर तो? ना तेंगे कितें आहा डिफिकल्टी आहा कितें आहा ते सांगतलो हें येतलो बराबर येयलो म्हणटरी मुगे पयलीं वचप चाव घेवप वचप. हें तूं कोणूय सांगता आख्खे गोंयचे हे म्हणजे तांकां बरें करून ट्रिटमेंट दिवप. ना हो आमकां तेन्ना कॅर करना आहलो मरे म्हणून हांव कित्याक कॅर करता ना हांव ते चिंतीत ना. म्हणजे प्रत्येक मनशाक कॅर करतात. प्रत्येक मनशाक कोणूय जावं तो गोठार दुबा जावं नाल्यार वयर टॉप मनीस जावं म्हाका मनीस जात म्हण त्या भशेन हांव वळखता. तुमचं फ्युचर प्लॅनिंग सर कितें कशें रिड्स क्लासिका ना आतां फ्युचर प्लॅनिंग आतां चल्या कडेन कितें जालां हांवूय तितलो हें करना डॅसिंग करना म्हणजे बाबा हें कराय रे तुमी तें कर रे तूं म्हणना. आतां तेणें केलें न्हू आं ओके ओके हांव सांगतलो अशें. आतां तें हांवें तांकां सांगप म्हणल्यार हें ना तेंगे आतां तांकां खूब नॉलेज आहा खूब हें आहा तांकां चार चौक कडेन ते भोंवताय सगळें वातावरण तांकां खबर आहा म्हज्या कितलेच पाटीन तांकां खबर आहा. म्हणजे ते जे पळय कितें करताय आजून करीत येयलाय न्हू बरो ते हेजे बरें करतलो हें मुगे समजणें आनी केन्नाय मुगे आडकळ हाडप ना. आनी कितें जाणा तूं हांव मरे पणजे आयिल्लो फॅमिली म्हण तें एकवट आसूं जायो फॅमिली मदें. तितून जर घुसपट जाली तूं वास्तू आनी देवारो म्हूण त्या भशेन जाता. तेंचे मदीं जर फूट पडली आनी असले 2-4 पणज्यान धंदे काबार जालाय भाव मदीं फूट पडोन कळना तुका. त्या खातीर हें पळय कितें आसा तें बरें कोन्न बाताय मुगे चल्यान सांगलें दादा पूण हें करता म्हाका चड करून खबर आहा तो 80% सारको करता म्हण. आं ओके ओके कर 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 तें कितें रे नाका आमकां वच तूं धूप धूप मागीर अशें अशें कळ्ळें का. सर मागीर एक जर एक युथांक जर तुमकां कितें सांगपाक जाय मेसेज दिवपाक जाय तुमी कितें दिवपाक शकता? जाय युथांक देवा कृपेन तेंगेलो आवय बापूय आसतलो थोड्यान नासतलो ते खूब कश्ट करून ताका शिकयताय हें करताय सगळें आहा निमाण कसोय जावं गरीब जावं मोठो जावं भुरगो म्हळ्यार भुरगो मुगेलो अशें म्हणून प्रत्येक आवय बापायल्या हितू मना आसता. तें जालें पूण आतां तुमकां जॉब मेळना जॉब मेळना म्हणून बापायचेर आवयचेर गुन्यांव करूं जायना ते प्रयत्न करताय तुमकां शिकयताय हें करताय तें करताय. पूण आतां हें चलता त्या भशेन न्हू ते प्रयत्न फुकट वयताय. तुका सांग त्या भशेन मॅरीट म्हणटा नाच ही मॅरीट जाली जाल्यार भुरगे आवय बापायचे चड हें करना आहले आतां ते आवय बापाय करताय जालें. तुका गव्हर्मेंट जॉब मेळना बारीक बापायन सांगलें तर आरे मुगे एक गाडो आहा धाकलो तो मात चलय चलोवपा जाय तेणें. तो धाकलो गाडो आसो तुका हिम्मत आसता जाल्यार ते गाड्याचेर तुवें व्हडली बिल्डींग बांद जाता हळू 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 करून ती तेमी ह्या भुरग्यांनी हिम्मत दाखोवंक जाय. सगळे गव्हर्मेंट जॉबाचेर रावता म्हणून बिलकुल चिंतूं जायना आनी हें केन्नाच जावचें ना. जें पळय आतां कमी जालां तेच्या पायच जातलें हेजे मुखार जॉबूच आसची ना. आनी एक मेन प्रश्न उरलो रीड क्लासिक्स नांव कशें तुमी सजेस्ट केलें कशें ना कितें जालें तें काफे रीज न्हू तें काफे रीज म्हळ्यार काफे म्हळ्यार च्या कॉफी हय तें पयलीं नांव चड फुडलें. आतां रीज म्हणटरी कितें जालें रीज गेलता रीज क्लासीक तेजेर येयलें. ओके तुमी केन्ना नांव चेंज केलें सर? ते आमचे 18 जून हिंगा हय 2002 चलेले बिलेले आमी बसोन तें उलोवन बिलोवन तितलें जायतें कोण आनी कितें नांव सांगलें आनी कितें खूब जाल्लीं नांवां. मागीर हें कित्या न्हू अशें म्हण आमगे तल्या मना जालें आमच्या मना जालें डा. ओके म्हळ्यार अजुनूय पणजेचे आहा ते फक्त पयलींचेच नांव आसा अजुनूय पयलीं ते काफे ते पळय ते म्हणजे लक्ष्मी बाकीचे सगळे हय हय तें नांव केन्नाय चेंज जावचें ना.
ओके. हय चेंज आनी आम गरज ना न्हू चेंज केलो देवा कृपेन आसा सगळे आनी ते जाणाय ही सगळी भुरगीं म्हणून काफे रिजाची ओके. सर असो एक आनीक प्रश्न आसलो की जेन्ना आमी बिझनेस करता खबर आहा, हय हय तेन्ना तुमकां हार्डवर्क स्टार्टींग खूब लागता. सो तुमचो हार्डवर्क कसो आसलो स्टार्टींगच्या सुरवातीचो म्हणजे नीद बाकी फॅमिली नीद 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 फंक्शन नीद म्हणटे बिलकुल नासली आनी त्या टायमार सांग तुका आतां खरें म्हणल्यार कश्ट एक्सायजीन धरपा आमकां त्या टायमार आमी 4 4:30 मुगे उरो व्हडले पत्रकार हे ते राती काड म्हजे कडेन येयी थिंगा सगळे आपणा रिपोर्ट बिपोर्ट कोण आनी मागीर दार बंद करून बसप म्हाका न्हीद म्हणटी जायच नासली 3-4 वचप आनी भुरगीं नाय न्हू भुरगीं ल्हान कळना बरें तें जालें आनी तुका सांगता लोन म्हण तो काडूंक गेलो तुका लोन दिना आसले तेन्ना 22% इंट्रस्ट 22% इंट्रस्ट आनी हांवें जेन्ना गोवा उर्बना एक लोन मागलो 10,000 काय कितें 8 फाटी भायर उडयलो 10,000 लोन कळ्ळें मागीर जालें कशेंय जायना ते आतां इन्स्पेक्शन करताय हें करताय जायना मागीर मरे एक तो गुदीन म्हण ते गेलो जास्तीत ते गेलो मेवणो मॅनेजर आसलो तो माल घालतो आपण पळयता तो बाजरा मार्केट हितून तो गोवा उर्बना आसलो 10,000 लोन तेणें म्हाका पास केलो तेच्या पयलीं 10 फावटी रिजेक्ट जाल्ले ए तेच्या पयलीं 10 फावटी रिजेक्ट जाल्ले म्हणटा. गोंय म्हणजे कितली हाटी रिजेक्ट जालोच ना जायना लोन जायना मागीर हांवें 60,000 मागलो आसता तसो तेन्ना म्हाका कितें केलें 20,000 दिले सीसी क्रेडीट 20,000 जाले 20,000 दिले इतल्या मारगांव उर्बन बँक आहा येयली तितून रमाकांत आंगले म्हणतो मग गांवचो चेअरमॅन आनी किशोर नार्वेकार वायस चेअरमॅन किशोर नार्वेकार मुगे बरो फ्रेंड आनी तो मुगे गांवचो आनी येते ती खबर तांकां कळ्ळी अरे तू कितलो लोन जाय कितली हें जाय क्रेडीट 10 लाख जाय कितले जाय अरे रे 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 हांवें म्हणलें 3 लाख दी इमिजिएटली तेम दिलो म्हाका कळ्ळें रमाकांत आनी किशोरान सांगतो का 3 लाख पळय हे 60 मागलो म्हाका 20 दिताय गोवा उर्बान आनी तो विष्णू नायक आमगे बरो फ्रेंड पूण हांव तेजे बरें केन्ना गेलो ना ते कितें हांव कशें जाता तें जावन दी म्हणून ते म्हाका 3 लाख लोन दिलो 3 लाख क्रेडीट हय हें दी ती दिली ती दितरी जालें मागीर हांव मुगे रिच क्लासीक थिंग एक 30 लाख हांवें लोन गेले तेंचे कडेन हळू तो लोन काबार जालो मागीर दुसरी गायले काबार जालो चड म्हणपाक ते आनी 3 लाख कितें कॅन्सल करया आमी तें उडयलें काण पूण तेमी म्हाका आपणा मोठ्या मौलान सांगलें आमी दिताय तुका हय हय सर एक्चुअली जर फ्युचरान जर गोंयान जर कोण बिझनेसीस करतलो रिगार्डींग हॉटेलान वयतले जाल्यार कसो कितें स्कोप आसा तांकां थंय हॉटेल म्हणटा कितें आसा ती लोकॅलिटी पळोवपा जाय कशें वातावरण आसा तें पळोवपा जाय बेश्टे हिंव एक कोणशा वचून गायले म्हणून जायना कोणशा वचून गायले म्हणून जाता पूण ताका सगळी सुविधा ते वचपाचे हे ते आसूं जाय आनी तुजी क्वॉलिटी उरोंक जाय तेन्ना तुका 15-20 किलोमिटर लावन लागून तुजे बरें लोक येवं शकता पूण तेन्ना कितें थिंगा वचपाची सुविधा मेळोंक जाय तुजी क्वॉलिटी आसूंक जाय आनी तुगे स्टाफ आनी तूं लोकां कडेन बरें करून चलपाचें तुका हें आसूंक जाय तेन्ना तुका तूं कितलोय पयस जाल्यार तुगे बिझनेस चलोवंक शकता. सर एक आनी फायनल जर तुमकां दिसता गोंयान कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तुमी सांगपाक शकता आतां फुडें इलेक्शन येतलें 24 आतां आनी डेव्हलपमेंट जावपाक उरलें ना सांग तुका आतां कितें जें पळय डेव्हलपमेंट जालां तें चड जालां खरेंच सांगता कित्याक की आमची भुरगींपण आमी जाणाय आमची एक गाडयो बिडयो अरे काणा गाडी येयला गाडी येयली मरे गाडी येयली म्हण धांवप तेन्ना सायकल येवं आतां चयला गाडयो एक गाडी म्हणजे कितली गाडी गेली ते कळनाय इतले डेव्हलपमेंट इतले लोक वाडला कितें कळना समजना तेन्ना सगळीं घरां आमगे दाखली ग्राउंड +1 बेश्टे पोटमाळय आसली अशें आतां ते कितें आतां 20 माळयो बिल्डींग आनी कितें मागीर तेंका मागीर पार्कींग ना तेंका मागीर सारकी भोंवपा येना गाडयां चलोवपा येना तसलें आतां जालां डेव्हलपमेंट सुबेज जालां कळना
कित्याक हांव म्हणना रे करची न्हू म्हण डेव्हलपमेंट, पूण चड जाला कळ्ळां हय. आणि आतांचे आनी तूं जाणा डेव्हलपमेंट जालें म्हणटरीत पोल्युशन वाडलें. आतां तूं आतां हें पळय आहा गार्बेज बिर्बेज हें करपाक सारकें ट्रीटमेंट ना आमचो, तो बी बरो जालो जायत. गार्बेज म्हण ती मेन, गार्बेज जर बरे भशेन ट्रीटमेंट जालें आनी आतां डेव्हलपमेंट करूं जाता. आतां ते गार्बेज सारकी जायना सारकें. सर तुमच्यावर कितें लायफान जावपाक जाय जाल्यार शेवटी जर तुमी आमकां 3 मॅसेजी दिवपाक शकता तुमच्यावर केन्ना जावपाक जाय जाल्यार आमची भाशेंतय आमचे भाशेन जाता अशें कोणा म्हणून आयना. कित्याक आज समज आतां पळय शिवाजी जालो आनी कोण जालो तेजे भाशेन आम जाता हें मनांत चिंतपाचें, जातालें तें तुजें. ना सर कित्याक बरें तुमचें म्हटलें 0% इगो, इतले सिंपलिटी ती आसूं जाय. तुका इगो आसूं जायना, लोकां कडेन चलपाचें तुका हें करूंक जाय, लोकां कडेन कशें उलोवपा जाय तें तुवें जाण जावपा जाय. आतां आमकां लागून आमचो दाखलो प्रमाण आसन बापूय गेलो, पूण आमगे आवयन आमकां दाखोवन दिलें कोणा कडेन कशें उलोवंक जाय, कोणा कडेन कितें करूंक जाय, खंयच्या टायमार तुमी घरा येवंक जाय, 6:30 जालें म्हणटकीर तुमी घरा येवंक जाय. अशें करून आमकां ते तो सल्लो. आतां भुरगीं तें ना. आतां तूं कितें जाय आपूण येयला पूण आपूण येतलो तूं राव घरा कडेन अशें म्हण आवयक म्हणपाचें, बापायक म्हणपाक म्हणटा. पूण ते आवयक बापायक कितें तेणें आपणा बापा भुरग्यान बरो करून येवचो, तेणी कोणा कडेन झगडीं करचें न्हू, कोणा हें करचें अशें म्हण आवय बापायली इच्छा. कितें पूण तें आवयन बापायन सांगप आनी भुरग्यान आयकप तेन्ना तेका हें जाता. सर एक्चुअली यूथ क्रिएटीव कशें जावपाक शकता, क्रिएटीव मायंड युथाचो कसो जावपाक शकता, की आतां यूथ न्ही विचारूच करपाक पळयना सर कसल्या गोश्टींचेर. ना क्रिएटीव कशें जावपाक शकता. ना कशें कित्याक जाणटो तेंचेर कांयच पेज थोड्या बेराचेर पडना. आवय बापाचे हुस्तार ते जियेताय आनी तांकां व्हॅल्यू कळना. पयशे म्हण ते कितें, खाण हाडप म्हण तें कितें, खावप हें कितें तें तांकां खबर ना. ते हाडटा आवय बापूय जाय तशें तांकां दिता, तांकां पडोनूच गेलो ना. ते हे भुरग्यांक चिंतूं जायना, तें चिंतूं जाय आवय बापूय आपणाक कश्ट करता आनी हे कश्ट करून ते आमकां घालता. ते बेश्टे अशें करून हेंग मान खंयचे हाडून घालना. ते हे भुरग्यांक चिंतूं जाय आतांच्या, आनी त्या प्रमाणे जर केलें जायत तेंचोय फुडार बरो जावंक शकता. हेका लागून संस्कार इम्पॉर्टंट आसा. कितें संस्कार सामको मेन. संस्कार सामको पळय आवय बापूय म्हण ते 75% तेंचे संस्कार आसप, आनी इस्कूल बिस्कूल म्हण ते 15%, आनी फ्रेंड म्हण ते 10%. फ्रेंड कशें मेळप म्हण ते फ्रेंड हेळा बरें मेळटाय, हेळा तुका त्रासां घालूंक मेळटाय, हेळा तुका वांकडी बुद्ध शिकोवपा मेळटाय. म्हणजे 75% तुजे आवय बापायल संस्कार आसूं जाय. कितें मागीर 15% म्हण तूं इस्कूल इस्कुला तुका कितें लोक शिकयतले ते सगळ्याच कामां तुमच्या फाटल्यान भोंवंक शकनाय, पूण आवय बापायले मेन. आनी 10% म्हण ते फ्रेंड कळ्ळें. ते फ्रेंड तुका कशें हें करताय आनी खंयची फ्रेंड आदरचो, कोणा कडेन भोंवचें हें चोवपा जाय. सर आतां एक्चुअली तुमचो बिझनेस वाडटा खूब अशे खुबशे लोक डोनेशनाक येता आसतले, सर तुमी खूब येता. थोडे बऱ्याक दिवची पडटा, थोड्यांक दिता. कितें जाला म्हणजे तुका सांगना खूब आमच्या गांवां बिवां म्हाका खूब हें जाता. हेळा ना म्हणटा मागीर कितें कोन्न कशें करून हें करता कळ्ळां अशें. पूण फूल थिंग पागळे दीत मागीर थोडे बरो. डोनेशन दिवप कितलें गरजेचें मागीर सर? कित्याक खबर एक्चुअली म्हणटात न्हू वायदो व्हडलो मनीस कंजूस पळय रे कांयच दिना अशें म्हणपाक खूब हाय मानता. पूण कितें जालां तुज्या असं म्हणून खूब अशी ओतून दिवपूय तेवूय सारकी न्हू. कित्याक तुवें फाटल्यान वळून पळोवपा जाय. बरोबर कळ्ळां जल्मलो कित्याक फाटले दीस तुवें चिंतूं जाय. तूं असो आसा तेंच चिंतनाका आपूण कसो आहा, पयलीं कसो वयर सरला, कसो येयला. सर थँक्यू सो मच सर, तुम्ही तुमच्या बिझनेसा बद्दल जर्नी शेअर केली आणि बिझनेस कसो करता हेवूय तुम्ही समजून सांगल्या बद्दल. थँक्यू. देव बरें करूं. चल ओके चल.